उत्पत्तीचें पुस्तक, अवेसवोर 4, वोड 1 ती 9 पासून आमी सोगली मेळोन वाजुया. जेन्ना आदाम आपले बायले एवे कोणे लागीं गेलो, ती गोरबेस जावन तियेन केनाक जल्म दिलो. तियेन म्हणलें, हांवें सर्वेस्पराच्या आदारांत वो दादलो जाला. उपरांत तियेन तेच्या भावा आबेलाकूय जल्म दिलो. आबेल गोरवां राखणी थिंगासोर तो गवंडी जालो आनी केन भुमी करपाचो शेतकामती जालो. आनी थोड्या दिसा उपरांत केन आपले जमनीचेर जे जाला पळय तें घेवन तो भेट घेवन आयलो. आनी आबेलानूय आपल्या त्या गोरवांतल्यान पयले जल्माक येयल्ले पळय तातूंतल्यान ताणें बेदनाक हाडले. आनी तो मेंढरो ताणें योद्न केले आनी सर्वेस्परान आबेलाचे आनी ताचे बेटवणेक मानवलो. पूण केन आनी ताचे बेटेक देवाक ती मानोंक ना. तेन्ना केनाक सारकोच राग आयलो. तेन्ना ताच्या तोंडाचेर सारको काळो केला. तेन्ना सर्वेस्परान ताका विचारलें, कित्याक तुज्या तोंडाचेर काळोख आयला? तूं कित्याक निराश जालें? जोरी तर तूं बरें आसा तें करीत जाल्यार तुजी भेट ती मानवली जावची ना. आनी जोरी तूं जाल्यार थिंगासोर पातोक तुजे सारकें लागीं आसा आनी तें तुका गेरो घालपाचो आसा आनी तुवें ताचेर जोयत व्हरोंक जाय. तेन्ना केनान आपले भावा आबेलाक अशें म्हटलें. आनी जेन्ना पळय ते मैदानान येयले, केनान आबेलाक थंयसर त्याच वेळार जिवेशी मारलो. तेन्ना सर्वेस्परान केनाक विचारलें, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, हांव नोको, हांव म्हज्या भावाचो राखणदार काय? सर्वेस्परानूच घडोवन हाडलेली पळय ही फामील आदाम आनीक एवा. आनी आयज तांचे वरवीं जल्मल्ले पयले चेडो तो जावन आसा केन. आनी तांच्या दुसऱ्या चेड्या आबेलाच्या विशयांत वेगळ्या वेगळ्या तुमकां सांगपाची हांव आशा दवरतां. आदाम आनी एवेक हांचे कडच्यान जल्मला तो पयलो पूत केन जावन आसा. केन नांवाचें हें अर्थ तुमी जाणाव? भालो. जाल्यार हें नांव ताका कित्याक दवरलां तें हांव नाको. पूण तो भालो जावन आसा पळय चड करून दुसऱ्यांक ते गाये दिता. दुसऱ्यांक मारच्याक तो उपयोगाक पडटा वो खंयचेय जनवराक ते मारूंक ताजो उपयोग जाता. जशें ताजें नांव तसोच तो तयार जालो. कित्याक तो आपल्या भावाकूच केनान ताजो जीव काडलो. थोडे आसात पळय आपल्याच्या नांवा भाशेनूच तांचें जिवीत. आयज तुमचें नांव कितें ताचेर तुमी विचार करीत? आयज तुज्या आवय बापायन कितें नांव तुका दिलां? म्हजे लागीं जायते आवय बापूय तांच्या भुरग्यांक नांव दिवच्याक ती म्हजे लागीं येतात. नांव दवरता आसतना त्या नांवाचो एक अर्थ आसचो म्हणून हे भाशेन हांव प्रयत्न करतां. कित्याक त्या नांवा प्रमाणें तांणी तेंचें जिवीत जियोंक जाय अशी आशा हांव दवरतां. एव ह्या नांवाचो अर्थ तुमी जाणाव? जिवीत. पूण तियेन सगल्या मनशाचेर मरण हाडलें. नांव एक, पूण ती जियेता पळय तें जिवीत वेगळेंच. आदम नांवाचें तें तुका अर्थ तुमी जाणाव? तो गोरो. आनी गोरो आसोनी कितें फायदो तरी तुका गिन्यान ना जाल्यार? कितलो गोरो कितलो सोबीत आसोन कितें फायदो? नांव तुजें कितलें बरें आसों, जोरी तर तुजें जिवीत सारकें ना जाल्यार तुवें तें मातशें चिंतून पळोवंक जाय. नांवा भाशेन तुका आसा तेंच तूं जिवीत जियेत जाल्यार तुका ती खुशालकाय भोगतली. नांव दवरतात ती आवय बापूय तें बरें नांव दवरता आनी सर्वेस्पराक महिमा मेळटा. तांच्या पयल्या पुताक केनाक आदामान एवेन जल्म दिल्या उपरांत दुसऱ्या पुताक आबेलाकूय ताणें जल्म दिलो. आयज हांव तुमकां केना विशीं 3 विशय तुमकां सांगपाची हांव आशा दवरतां. पयलो, केन एक भाव जावन आसा. कोण तो? दुसरें, केन तो एक शेतकामती जावन आसा. शेतकामती म्हणल्यार शेतान काम कोत्ता तो. तिसरें, केन तो सारको स्वार्थी मनीस. भाव तो शेतकामती आनीक स्वार्थी. आतां आमी ह्या विशयांचेर नियाळ करुया. पयलो भाव तो. वय, आबेलाचो केन भाव. हांगा आसात पळय कितले जाणांक तुमकां भाव भयण आसा? तुमी हात दाखयात. सर्वेस्पराक दिनवासनी. सर्वेस्परान आमकां सगल्यांक भाव भयणां दिल्यांत. कित्याक? मोग करूंक, मोग वांटूंक, मोग आनी कृपा दाखोवच्या खातीर. आमच्या घरानूच सर्वेस्परान भाव भयणां दिल्लीं आसा. पूण दुखेस्त खबर म्हणटा पळय ती जायते पळय ते व्हडते भाव ल्हान भावांचेर अधिकार चलयतात आनी थोडे जाण
ल्हान नोदरेन पळयतात आनी थोडे जाण वायट कर्तूब कोत्तात. फकाणां कोत्तात, मोज्याक कोत्तात आनी त्रास कोत्तात. झगडीं कोत्तात. थोडे जाण आसात पळय ते ल्हानपणींतल्यान भेदभाव करून जिवीत सादतात. बारकायेन तर पळयत जाल्यार केन हाबेलाचो व्हडतो भाव जावनूय तो हाबेलाचे जिवितार रागान तो आसतालो. दुसरें इश्मायल इजाकाचो व्हडतो भाव जावनूय आपल्या ल्हान भावाक इजाकाक तो सारको रोडयतलो हें तुमी जाणा वो ना? पवित्र पुस्तकान आमकां तें दिश्टी पडटा. उत्पत्तीचे 21 आनी 9 वडीं तें पळोवया. इश्मायल इजाकाक पळोवन ताका आसतालो ताजी तो फकाणां कोत्तालो, ताका रोडयतालो. मातशें चोतरायन आयकात. भावा आनी भयणांनो, आपल्या ल्हान भावा भयणांक तुमी सोताय नाकात. तांची फकाणां करिनाकात, तांकां तुमी त्रास करिनाकात. जायते फावटी व्हडते भाव आसा पळय ते केन्ना केन्ना बरे आसता, पूण ल्हान आसता पळय ते सारके आसनान. व्हडत्यो भयणी आसा पळय ते ल्हान भयणी कोणें सारके जियेनात. आनी थोडीं ल्हान भाव भयणां आसात पळय सगळ्यां कडेन सारके जियेतात, पूण व्हडल्या भाव भयणी कडेन सारके जियेनात. चालते भाशेन ही दृश्ट आमकां जायत्या घरांनी दिसता. केन आपल्या भावा बारोबर सारको नासलो. इश्मायल इसाका बारोबर सारको नासलो. इसाव जाकोबा सांगाता सारको नासलो. जाकोबाचो पूत जुजे सांगाता तांचे सांगा सारकें नासलें. सारकें कोण सारको नासलो? केन आबेला सांगाता सारको नासलो. केनाचो नाश जालो. आबेल बेसांवां मेवलीं. इश्मायल इसाका बारोबर तो सारको नासलो. आयझॅक जावन आसलो पळय ते फळ भावार्थ्यांचो तो बापूय अब्राहमाचो एकदम मोलादीक पूत जालो. त्या उपरांत इसाव अप्रामाणीक जावन तो उरलो, पूण जाकोब तो इस्रायल जावन ताचेर बेसांव आयलीं. दुयेस आनी नाटकाय दवरतात पळय ते व्हडते भाव, तांचे जिवितान कांयच तें बरें स्थापीत जावंक ना, पूण जुजे सगळ्यां पासत आशिर्वादीक जालो. नाटकाय दवरतात, दुयेस कोत्तात, राग रिगोयतात पळय ते पवित्र पुस्तक म्हणटा ते सगळे काबार जाले. पूण तांचे दुयेस केले तांकां नाका जाल्ले करून तोरी आसतना जे कोणें आपलेचें ओत्मीक जिवीत सांबाळलें तांचें तारण जालें आनीक ते बेसांवाच्या व्हडत्या पावंडलेर पावले. तेका लागून म्हजी विनोंती, केना भाशेन आपल्या भावांचेर त्याच भाशेन भयणींचेर तुमी राग आनीक तिंगासो दुयेस दाखय नाकात. घरान आसात पळय तांचे सांगाता बरोबर रावनान, घरान सांगता आसा तांचे एकवट तुमचो ना त्या पासत, घरच्या लोकांची नाटकां आनी दुयेस दवरून तुमी त्या पासत जाल्यार तुमी आतां मातशें ध्यान दियात. हें सगळें तुमच्या ओत्मीक जिविता पासत. सर्वेस्परा बरोबर तुजी चरीत आसा ती पिड्यार कोत्ता. आयकात, घरान आसात पळय ते मेंबरां सांगाता तुमचो एकवट ना म्हणून. सर्वेस्परा सांगाता पासून तुमचो एकवट जावचो ना. प्रस्न, केनाचो सर्वेस्परा बरोबर एकवट आसलो वो ना? तुमीच सांगात म्हाका. आयकात, केनाचें काळीज सारकें नासलेलें. हें आमकां कशें गमोन आयलें? ताका आपल्या भावाचेरूच राग एकदम आसलो. मातशें बारकायन तुमी आयकात. पवित्र पुस्तक म्हणटा जो आपल्या भावाचेर राग दवरता तो किरमिदोर. म्हणल्यार आपल्या भावाचेर राग दवरप वो आपले भयणीचेर राग दवरप. तुमी सर्वेस्पराचे नोदरेन एक किरमिदोर म्हणल्यार किरमिदोर. जरी तर कोणीय किरमिदोर आसा जाल्यार ताका स्वर्गार वचपाक चान्सूच ना. आनी ह्या पासत घरान आसात पळय तांचे सांगातान तुमी मोगान रावनान, घरान आसात पळय तांच्याच बरोबर तुमी एकवटान रावनान, एकवटान तुमी जियेनान, जाल्यार सर्वेस्परा बरोबर तुमी कशें एकवटान जियेतले? दिश्टी पडटा पळय ते भावा कोणें तुमचो एकवट ना जाल्यार. दिसना पळय ते सर्वेस्परा बरोबर कसो तुमी मोग कोत्तले. मातशें तुमी आयकोन दवरात. तुमच्या घरान तुमच्या भावाशी, तुमच्या भयणीशी, तुमच्या आवयशी आनी तुमच्या बापायशी, सुने कोडे, सासूमाय कोडे आनी सासूपाय कोडे, तुज्या फॅमिलीच्या लोकां मदें, तुजे सोयरी दायरां मदें आनी ओत्मीक मनशां सांगाता. तूं झगडटा पळय त्या भाशेन एक मनीस वो तूं एक दुयेस कोत्ता पळय तसलो मनीस तूं तर जाल्यार खरेंचपणी तुका हांव सांगता तुजे आनी सर्वेस्पराचे एकवट्टी थिंगासोर पिड्यार जाता. हें विसरो नाकात. आमच्या सोरभोंवतणीच्या लोकां सांगातार आमी एकवटान जियेना जाल्यार सर्वेस्परा बरोबर सांगातान एकवटान जियोंक जावचें ना. कित्याक आमच्या सोरभोंवतणी लोकांक आमी तर भोगसणें दिना जाल्यार सर्वेस्पर आमकां
बोक्षीचो ना. ज्या भाशेन आमी आमचेर अपराध केला तांकां बोक्षिला त्या भाशेन तूंय आमची अपराध आसा ते. तूं बोक्षी म्हणल्यार हाजो अर्थ कितें? ज्या मापान आमी बोक्षितांव त्याच मापान तूंय आमची पातकां बोक्षी. जोरी आमच्या शेजाऱ्यांक तर आमी बोक्षिना जाल्यार सर्वेस्पर आमकां तो बोक्षिचो ना. जोरी आमच्या शेजाऱ्या बरोबर आमी एकवटान जियेना जाल्यार सर्वेस्पराच्या एकवटानूय आमी जियोवचे ना. त्या पासत आमचे सरभोंवतणी आसा पळय तांचे सांगातान एकवटान जियोप. सर्वेस्परा सांगाता पळय एकवटान जियेता पळय तें बरें जाता. तुमकां उगडें आसा मातवाच्या शुभ वर्तमान अशें बरयल्लें आसा. कितें थिंगा बरयल्लें आसा? जेन्ना सर्वेस्पराचे हाजीरपणान तुमी येतात आनी थिंगा तुमची भेटवणी घेवन येतात कितें करूंक जाय? आतां आमी पळोवया. मातवाचें शुभ वर्तमान 21 वडींतल्यान हांव वाचतां. कोणाचो घात तुमी घेनाका, कोणाचो घात घेवचो न्हय. तुवें तें आयकल्लें आसा तुमच्या पुर्वजांतले तुमी कोणाचो जीव घेवचो न्हू. आनी जो कोण जीव घेता तो आनी जो किर्म कोत्ता पळय तो जुयजा मुखार ताजेर फर्मोन पडटलें. म्हटल्यार जीव घेता पळय ताका पळय ती सजा फावो जाता. आपल्या भावाशी जो कारण नासतना तो राग करीत जाल्यार दुयेंस दाखयता पळय तो ताजी फकाणां कोत्ता पळय त्या किरमीदोराक पळय ती सजा फावो जाता. तीच ताका सजा फावो जातली. थोड्या लोकांक ल्हान ल्हान गोश्टींनूच बरोच तांकां राग येता. राग सारको नाकाच्या पंतर आसा. सावधान, राग केन्नाच कोणाचें तें बरें तो करचो ना. त्या पासत पवित्र पुस्तक म्हणटा रागांतल्यान पयस राव. तुजें बेजारपण तें सोडून दी. मनशाचो राग सर्वेस्पराचें बरेंपण ताका तें प्राप्त जावचें ना. राग येता पळय तेन्ना मनीस सारको विचित्र वागता. राग येता पळय तेन्ना मनीस कसलीं उतरां तो उलयता. राग येता पळय तेन्ना मनीस जायते फावटी आपल्याचो कंट्रोल तो सांडटा आनी ताच्या हातान कितें वस्त आसा पळय ती वस्त घेवन तो धाडायता. कसली वस्त आसा पळय ती काडून भायर मारता आनी केन्नाय ती वस्त आसा पळय ती काडून ती नाश कोत्ता आनी कितले फावटी तो दुसऱ्याक मारता. एक मनीस आसलो पळय ताका आपल्याचे बायलेचेर एकदम राग आयलो गेलो आनी तियेचे कान तो घास मारता. वय हें सोत ताणें ते कानाक घास मारलो कान ताच्या तोंडांत आयलो. सारकेंच दुकान आसतली आनी तो कान तो पळय दुखतालो पळय तो घेवन ते हॉस्पिटलांत गेले. 75,000 रुपया ताका फारीक करचे पडले. ताजे रागाचें मोल 75,000. पूण तुमी कितें जाणात तें 20 वर्सां आदीं हांवें पेपरान वाचलेलें. हें तर आतां असलें जाल्यार 3 लाख जावपाचे. एका मनशाक जेन्ना राग येता पळय तेन्ना तो मनीस सारकेच पिश्या भाशेन वागता. पिश्या भाशेन तो वागता. ताजे लागीं जे वस्तू आसा मोलादीक वस्तू आसा पळय त्यो तांचो इबाड तो कोत्ता. कशें तुमी जाणव काय? हो व्हिडियो पळयात तुमकां कळोन येतलें. फुटबॉलाचो फेव तो पळयता तो बंद जाता. बोवाळ तो मारता potun bon. Televizyonu. Niye kapanıyorsun sen ya? Atıyoruz. Hadi geçiyoruz. Tension tinga पळयात. Beş futbolcumuz da ceza alanı içerisinde. Gol. Gol mar. Çalaro. Ananı s***yine gitti ya. Seda! Arıştırıyor, tekleştiriyor. Bir ses ver be. Lanetin çöktü. Televizyon bozuldu ya. Lanetin çöktü. Kubetlere. Gidiyor. Önde. Aman. Yine kalkıyorsun. Geldi. Ananı Hoca faul yok mu? Senin ananı anladınız Seda. Caner. Son anda Hakan Balta ayak koydu. Caner'le beraber çıkıyoruz. Caner gidiyor. Caner'den bir çalım. Yanında Modric bir çalım daha. Toparla. Hadi. Caner. Allah belanızı versin. Ha? Oyun sen de dök. Gökhan. 1,5 dakika bir süre kaldı. Volkan Babacan. Hadi abi. Hadi. Geldi. Geldi vallahi geldi. Senin o ben. Televizyon gibi.
मुक्कल इतल्यान पुरो जावंक ना. ते एकदम मोलादीक कंप्युटर, मॅक कंप्युटर तो. तोकलेरात धरून बसता. हाजो कितें तरी फायदो जालो काय? तो फुटबॉल पळयतालो थिंगा कितें तरी ट्रान्समिशनान प्रॉब्लम जालें, मदें मदें थांबतालें, तें सारकें पळोवंक जावंक ना. पाशेंसान ताका रावंक जावंक ना. आतां कुडके कोण मेजतलो ते? फोडला पळय तो कंप्युटर पोतून विकतो घेवचो पडलो. मोडल्या पळय ती टीव्ही आतां पोतून विकती घेवंक जाय न्हू. थोड्याच वेळाच्या रागाक लागून जायते जाणां जायते पाटी पिश्या भाशेन वावर कोत्तात, नाका जालेले भाशेन वागतात. मातशें तुमी आयकात. तो केन आपल्या भावाचो तो ताका राग दाखयता. पबीत पुस्तकान अशें बरयलां. आतां वाजूया. उत्पत्तीचें पुस्तक आवयस्फोट 4 वोड 2 आमी वाजूया. उपरांत तेन ताचे भावाक आबेलाकूय जल्माक हाडलो. आबेल गोरवां राखणो तो थिंगा आसलो. केन जमनीर आसलोय पळय तो एक शेतकामती जालो. तुमकां सांगलेलें न्हू. पयलो तो भाव, दुसरो तो शेतकामती आनी तिसरें म्हणल्यार तो स्वार्थी. शेतकामती म्हणल्यार शेतान थिंगा नांगोर घालून शेतकामती तो. आबेल एक गोरवां राखणो तो मन जातीक पळयता. गोरवां राखणो आबेल. आमी अब्रामाच्या जिवितान तोवूय गोरवां राखणो आसलो. जाकोबूय गोरवां राखणो आसलो. इसाकूय गोरवां राखणो आसलो. मोजसूय गोरवां राखणो आसलो. आनी दावीदूय गोरवां राखणो आसलो. जेजू क्रिस्त एकदम बरो गवळी म्हणून ताका अशें म्हणटाले. आबिलाचे जिविताचेर आमी तो नदर मारीत जाल्यार तो एकदम बरें आसा पळय तेंच वावरान आसलो. पूण हांगा केन एक शेतकामती शेतान वावर करता अशें बायबलान आमी पळयता. खरें म्हणल्यार हें शेतकामतीचें काम मनशाच्या जिवितान कित्याक आयलें? कित्याक मनशाचे जिविताचेर इतले कठीण घाम व्हांवपाची परिस्थिती आयली? तुमी कारण जाणा काय? कित्याक आयज दादल्यांक इतलो घाम व्हारून तांकां मेहनत करची पडटा ती? कित्याक घाम व्हांवयनासतना पोट भरपाची परिस्थिती येला? हें मनशाच्या जिविताचेर येयला म्हणून पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा. आतां आमी वाजूया. उत्पत्तीचें पुस्तक आवयस्फोट 3 आनी वोड 17 3 ताचें 17. आनी ताणें आदमाक म्हणलें, तुवें तुजे आवयचे बायलेचें आयकलें आनी ते झाडाचें फळ पळय तें जें तुका आज्ञा दिल्ली तें तुवें खावचें न्हू म्हणून तें फळ तुवें खाल्लें म्हणून ताका लागून जमनीचेर श्राप आयला. आनी तूं जिवीतभर वावर करून कोश्टाचें फळ खातलो. आनी ती जमीन तुका कांटे आनीक झिंजलां तुका दितली. आनी शेताचें तूं पीक खातलो. आनीक तुज्या माथ्यांतलो घाम ताचें जेवण तूं जेयतलो. खरेपणी जेन्ना आदम आनीक एवेक ताणें रचून हाडलेली पळय तेन्ना गरजेची सगळें जें आसलें पळय तें इडेन बागेंत भरपूर कांय ताणें तांकां दिल्लें. ताणें थिंगासर कसलेंच घाम व्हांवपाची गरज ना. घाम व्हांवोवन इतलो वावर करपाची तांकां गरजूच नासली. ते इडन बागेक बरे भाशेन ताणें कुयदाद करपाक ही जबाबदारी तांकां दिलेली. तर जाल्यार हिंगा खुशालकायेन जियोंक जाय आसलें पळय त्या मनशांनी सर्वेस्पराची आज्ञा मोडून सर्वेस्परान सांगलेलें पळय ते ताचे विरुद्धूच ते वचोन आपल्याचेर आघात हाडलो. त्या वेळाचेर एक सारकें चॅलेंजींग उतर बरयलां. कितें तें तुमी जाणाव? तुवें तुजे बायलेचें आयकोन तुका हांवें सांगलेलें पळय तें फळ खायनाका म्हणून त्या पासत तुका एक कोश्ट आतां सोंसचें पडटलें. तुका दूख आनी तुका थिंगासर घाम व्हांवोवन वावर करचो पडटलो. घाम व्हांवयल्या बगर तुजें पोट भरचें ना. कित्याक तुवें तुजे बायलेचें आयकोन हें अवघड तुजेर हाडलां. रायट. भयणानो मातशें सोजमात म्हाका रॉंग तुमी धरिनाकात. हांव थोडीं उतरां तुमकां सगल्यांक हांगा सांगोंक सोदतां. आमकां न्हेसोंक आंगोस्त्राची गरज. रावच्याक एक घर जाय आनी खावच्याक भाकरी जाय. हाजेवून व्हरती आनीक मनशांक गरज ना. मनीस केदोय व्हडतो जावं ताका हीच गरज. बरें आसा, तुमकां सोजमता पळय तें तुमकां सांगता, तुमी उतर दियात. एका माकडा मुखार 6 केळीं दवर.
आनी 1,00,000 रुपया दवर. माकोड ते पयशांची आशा करतलो वो केळ्यांची आशा दवरतलो? सारकें न्हू? खरेपणीन केळ्यांची आशा धरता तुका केळींच फाव जातलीं. सारकें न्हय? आनी जो पळय पयशांची आशा करीत ताका कितेंय फाव जातलें. फकत केळ्यो न्हय, आपोलूय आनी मोसंबी विकती घेवंक जाता. संत्रां ताणें विकतें घेवंक जाता, पायनएपल ताणें विकतें घेवंक जाता. पूण पयशे आसूनय तो हांगासर कितें आशेता? कितें सांगात? केळ्यांचीच ताका आशा आसा. मनशाच्या मुखार देवान भलायकी दवरला आनीक पयशेय दवरला. आतां तुका कितें जाय सांगात? अशें काय? सकाळीं उठ्ठा थिंगासर न्हसतो ना, सकाळीं उठोना फुडें चलोंक वचना, सकाळीं उठोन साफ करप ना, न्हावपूय ना, आनी वेग्या वेग्या एक पाटी ह्या वाटेन एक पाटी त्या वाटेन करूंक जाय. आनी इतल्यान ब्रशींग जालें. वेग्यान वेग्यान तयार करूंक वचूंक जाय. आरे कितें जालें, मातसो न्हस्तो तरी कर. ना ना ना, टायम जालो, आतां बेगीन टायम जालो. बेगीन बेगीन वचोंक जाय. बारकायेन तुमी नदर मारात. आयज कोणाचे फाटल्यान आमी धांवतात? भलायके फाटल्यान वो पयशे करपाचे ताजे फाटल्यान धांवता? सोत उलोयात. आतां वो माकोड ताच्या मुखार पळय केळीं दवरल्यार तो केळीं घेतलो, वो पयशे दवरल्यार तो पयशे घेतलो. केळींच घेतलो. पूण खऱ्यापणीन केळ्यांकीन पयशे सुबेज वो पयशांकीन ते केळे सुबेज? सांगात? केळ्यावून ते पयशेच सुबेज. कित्याक पयशे आसल्यार कितेंय विकतें घेवंक जाता. भलायकी बरी ती वो तुजे ते पयशे बरे. जरी भलायकी आसल्यार तुवें कितेंय करूंक जाता. पूण थिंगसर तो माकोड कितें करता? ताका केळ्यांचीच आशा. आतां तुमी कांय चिंतिनाकात. आपल्याची भलायकी बिगडोवन पयशा फाटल्यान धांवतात पळय तांकां कितें म्हणटा सांगात? मनशाच्या रुपान माकोड. अशेंच न्हू? भलायकीची बेपरवा करून थंयसर पयशे जोडूंक जाय म्हणून वेळाचेर जेवण जेयनान, सारको तो विश्राम करिनान, सारकी आसा पळय ती जेम न्हिदनान, आपल्याची न्हीद उणी करून पोटाक भूक मारून सदां ते पयशे पयशे म्हणटात जाल्यार आयकात. माकोड जें कोत्ता पळय तें तूंच कोत्ताय. जरी तुजी भलायकी बरी आसा जाल्यार तुवें कितेंय करूंक जाता. जरी तर तुजी भलायकी तर पिगोडली जाल्यार तुज्यान कांय करूंक जायना. त्या दिसा एवेन केल्ले पळय ते पातकाक लागून मनशांक कितली मेहनत केल्या बगोर, कितले त्रास केल्या बगोर, कसले त्रास केल्या बगोर गाम वावय नासतना पोट भरपाची परिस्थिती आयली. त्या दिसा एवेन ह्या भाशेन कित्याक केलें? सोर्वेस्परान दिलेलें 99 तें फळ खावंक जाता न्हू? ना, अशें नाका. म्हाका नाका पळय तेंच फळ जाय. जें खायनाका म्हणलेलें ताची गरज ना तेंच तेणेन फळाची आशा करून आयज मनशा कुळाचेर इतलो गाम व्हांवोंक कोश्ट आनी त्रास व्हांवचे खातीर तें नुस्तें हाडलें. जें आसा पळय तितूनच दादोसकाय घेवंक वो गाम वावुरपाचो काम, हें सगळें त्रास करपाचें, हें सगळें कोश्ट वावुरपाचें जावचेंच नासलें. आनी एक पावटी तुमकां सांगता भावा भयणांनो, दादोसकायेन जियेता पळय तें जिवीत एकदम बरें फायद्याचें. म्हणल्यार जें आमचे लागीं आसा पळय तितूनच आमी दादोशी रावप, इतकेन व्हडलें आनीक बेसांव ना. पवित्र सर्वेस्परा बापा, केन पयलो पूत तसो जल्मोन जाल्यारूय ताका दिल्लेली ती जबाबदारी ताणें ती पाळूंक ना. आपल्या भावाचेच बरोबर ताणें दुवेस करून सारकें नासलें आनी शेवटाक ताजें घात घेता तसलें वायट. आपल्याचे मोनाचें ताणें कर्तूब केलें, आपल्याच्या घरासानूच ताजे एकवट नासलो. दिश्टी पडटा पळय ताजेच बरोबर तें मोग करूं नको जाल्यार तूं दिश्टी पडना पळय तेजे बरोबर कशें तें मोग करतलें बापा? ह्या पासत आतां म्हणल्यार भावांचें मोदें आनी भयणींच्या मोदें, घोव बायलां मोदें, घरान आसतात पळय ते वडिलांच्या मोदें, एकवट, मोग आनी खुशालकाय दर एकल्याचेर ती कृपा दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. आमेन. काल्वरीचो थाळो क्रूट आनी लोक आयज पळयता.
फकत कोंकणीनूच न्हय, तामिलान, तामिळनाडून, कन्नडान, कर्नाटकान, मलयाळमान, केरळांत, उरियांत, ओरिसांत, मराठीन, महाराष्ट्रान, बेंगॉलीन, वेस्ट बेंगॉलान, पंजाबीन, पंजाबांत, भोजपुरीन, बिहारांत, तेलुगून साऊथ इंडियेक, उर्दून जम्मू अँड काश्मीर, अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, गल्फाच्या देशांत, नेपालीन, आसामींत, हिंदी ह्या भाशेन भारत देशाच्या मुखेल भाशांनी जेजू क्रिस्ताचो वो सूप संदेश दरेक भाशेन पावयता पळय ती ही पयली सभा इंडियेचे ह्या इतिहासान आमची कॅल्वरी टेंपल. कित्याक आमी ही बरी खबर सगळ्यांक थिंगा वांट्टा? कित्याक इतले सगळे भाशेंत ही बरी खबर सांगच्याक आमी कोशिश कोत्ता? आतां तुमी मातशें आयकात. रोमकाराचे चीट अवेस्पोर्दा वोड 13. कित्याक जो कोण सर्वेस्पराचें नांव घेतलो तो ताचें थारोवण जातलें. कोणाचें थारोवण जातलें? जो सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें कोत्तलो ताचें थारोवण जातलें. जरी कोणाची थारोवण जावंक जाय जाल्यार ताणें केला पळय ते पातकाचें ताका बोक्षणें जाय जाल्यार ताणें सर्वेस्परा कडेन मागणें करचें. जरी तो सर्वेस्परा कडेन मागणें करूंक जाय जाल्यार सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवंक जाय. आनी विस्वास करूंक जाल्यार सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय. सर्वेस्परा विशीं ताणें आयकूंक जाय जाल्यार कोणें ना कोणें ताका सांगोंक जाय. आनी कोणें तरी थिंगा तें सांगोंक जाय जाल्यार त्या सांगपी मनशाक कोणें तरी ताका पाठोवंक जावो. कल्वरी ताळो ह्या प्रोग्रामाक आदार करता पळय तुमी कितें करता जाणां? हो खालतो सेवक देवाचो पळय थिंगा प्रचार करता पळय तो ताच्या फाटल्यान रावन ताजो आदार करतात. म्हजे हे संदेश ते 17 भाशेंत आसा. भारताच्या कोणशे फकत भारतानूच न्हय, ह्या वाटेन बांगलादेशान सोकला श्रीलंका पर्यंत, उंच नेपाल पर्यंत आनी हे वाटेन रावता पळय ते अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आनी गल्फ कंट्रीन कल्वरी ताळ्याचो प्रोग्राम पावता. ती उलयतात पळय आनी सजमतात तेच भाशेन. फकत आमच्याच देशान न्हय, आमच्या सोरभोंवतणी आसा पळय त्या सगळ्या देशान हो सुसमाचार पावता. येता त्या दिसांनी एशियेच्या दर एक प्रांतान ही बरी खबर पावयता पळय त्या रुपांत आमची ही सभा सर्वेस्परान ताचेर बेसावन घालचें, ह्या भाशेन मागणें करचें. जें स्वत आमी जाणाव आमी ते दुसऱ्यांक दाखयना जाल्यार हें कितलें वायट. तुमी एक निर्णय घेयात. जरी तर म्हजी थारोवण जाला जाल्यार कोणें तरी म्हाका जेजू क्रिस्ताचे विशीं सांगला. नाश जाता पळय तांकां थारोवण मेळोंक जाय जाल्यार ही बरी खबर तिंगा प्रचार करच्याक ह्या सेवकाक सर्वेस्परान दिला. उतर सारकें सुटावें करून तें उतर सगळ्यांक सजमोवंक दर एकल्याक ताजी सजमणी मेळचे खातीर हें उतर वांट्टा पळय तसलो सेवक सर्वेस्परान आमकां दिला. ह्या सेवकाची आदार करून हो संदेश आमचो लाखांनी लोकां लागीं तुमी पावयचो. जायत्या लोकांचें जिवीत सुदरतलें. हो भावार्थ कितल्या लोकां मदें आसा तुमी मातशें हात दाखयात. भावार्थ दवरतात पळय तुमी भाव आनी भयणां कोन्यांनी करात. ही बरी खबर दुसऱ्यांक पावयात. सर्वेस्पराच्या नांवान मागणें करता पळय ताजें थारोवण जातलें. मागणें करूंक जाय जाल्यार भावार्थ धरूंक जाय. भावार्थ धरूंक जाय जाल्यार आयकोंक जाय आनी आयकोंक जाय जाल्यार कोणें तरी तें सांगोंक जाय. आतां हांव सांगता पळय तसलो सेवक म्हाजे फाटल्यान रावन तुमी कितें करूंक जाय? ह्या सेवकाच्या ताळ्याक जाता तितले भाशेन तें ट्रान्सलेट करून तांचे लागीं पावोवचें. म्हज्यान जें करूंक जाता पळय तें तुमचे लागीं घडचें ना आनी जें तुमी करतात तें म्हजे लागीं घडचें ना. हांव आनी तूं एक जाय जाल्यार हो संवसाराक आमी बरी खबर आमी पावोंक जाता. ह्या पासत एक निर्णय घेयात. सर्वेस्परान तुमकां पळय हो वेळ दिला. म्हयन्यान एक पावटी, वो 2 म्हयन्यान एक पावटी, वो 3 म्हयन्यान एक पावटी. वो सर्वेस्परान तुज्या जिवितान केला पळय तितल्या बरेपणा पासत तुमकां बेसांव फावो जाल्यान दिनवासनी काळजान सर्वेस्पराच्या वावरान आदार करात. आमी सगळीं मेळोन क्रिस्ताची ही बरी खबर आख्ख्या संवसारान पावोवपाची आमी कोशिश करुया. ही आमची जबाबदारी, ही आमी विसरचे न्हय. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.